तर आम्ही असा बाळ्ळे आणि आज आमचे बरोबर आसात संतोष फळदेसाय जे कुंकळे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान इंडिपेंडंट इलेक्शनाक लढटात आणि तांचे ओपोजीट 10 लोक आसात. संतोष बाब तुमकां येवकार गोमंतक टीव्हीचेर. तुमी एक बिझनेसमॅन, एक उद्योजक, तुमकां पॉलिटिक्सांत कित्याक येवपाक पडलें आनी कित्याक हो निर्णय घेतलो तुमी? पॉलिटिक्साक येवपा फाटलें एकच कारण आसा. तुमचो कुंकळी जावं जो प्रोग्रेस जावपाचो तो आयज पर्यंत कसलोच प्रोग्रेस कुंकळीन जालो ना. आनी तो कुंकळीन जावचो अशें ह्या हेतून हांव पॉलिटिक्सान देवला. त्या पयलीं खूब इलेक्ट जाले, जेणी कांयच करूं ना. 20 वर्सां पयलीं म्हणून जवळ जवळ 25 वर्सांनी कुंकळीचो प्रोग्रेस म्हणून तो कांयच जालो ना. एक बाकी बस स्टँड बांदलो जावं एक बिल्डींग बांदलें म्हणून तो कुंकळीचो प्रोग्रेस न्ही. कुंकळीक रेवन्यू येवपा जाय. कुंकळीचो रेवन्यू येता जाल्यार कुंकळीक कितें तरी टुरिजम सेंटर करपा जाय. कुंकळीक खंय तरी हॉस्पिटल जावपा जाय. कुंकळीक खंय तरी म्हणजे ज्यो गरजी जाय त्यो कुंकळीक ना. म्हाका लोक म्हणपा लागले तुमी म्हणपा कुंकळी कित्याक हितून देवना पॉलिटिक्सान. एक्चुली म्हजी हें न्ही तो. पूण लोक जेन्ना म्हाका सांगपा लागले की तुमी येयल्यार आमकां कुंकळीक कितें तरी जातलें, प्रोग्रेस जातलो, ह्या हितून म्हाका लोकांन मुखार हाडलो आनी म्हाकाय दिसलें की हांव करचें म्हणून हांव ह्या पॉलिटिक्सा भितर आयलो. बरं, आता तुम्ही पॉलिटिक्सांत आयिल्ले आसात, सो तुमी खूब लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा आनी दुसरें म्हणल्यार तुमी लोकांक कितें तरी प्रॉमीस केले आसतले, म्हणजे मॅनिफेस्टो तुमचो इलेक्शनाक कितें करताले तुमी निवडून? हांवें कोणाकच तश्यो प्रॉमिसीस करूं ना, पूण लोकां कडच्यान अपेक्षा आसा की तुमी कितें तरी करचें म्हणून. आनी लोकांक हांवें सांगलां तुमी जें हें जाता ज्यो फिजिबल जाता तें आमी करया, बरोबर रावन करया. आनी तें करपाचे फाटल्यानच आमचें एक मेन हें आसा की आमी तें करतले म्हणून. म्हणल्यार कितें आसा जो करपा जाय म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट. जे लोक आज भुरगीं बेकार आहा तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळपा जाय. आमच्या हांगा फॅक्टरी आहा कुंकळे, पूण लोकल्सांक ना. त्यो लोकल्स करूंक शकना. लोकल्सांक खातीर न्ही त्यो आवटसायडर सगळे जितून आसा ते आवटसायडर सगळे पोल्युटेड फॅक्टरी आसा. तेन्ना आमी गोंयकार एक वेगळेच एक हें आसा गोंयकारांची की अनपोल्युटेड आसपा जाय, क्लीन आसपा जाय. आनी तें जें पोल्युशन आनी हें आसा तें आमी गोंयकार करूंक शकना. आता तुम्ही सगळे मतदारसंघात भोंवता, कितें अशी डिफिकल्टी तुमकां जाणवल्यो मतदारसंघात आनी तुमकां रिस्पॉन्स कसो मेळटा? मतदारसंघाक जर हांव भोंवलो जाल्यार मतदारसंघाची जो प्रोग्रेस जावपाक जाय आसलो म्हळ्यार रोड म्हण, लायट म्हण, जो हेल्थ सेंटर, आमचें फायर सेंटर, जो एग्रीकल्चर ऑफीस, अश्यो खूब निड्स आसात. त्यो ह्या हितून आयज पर्यंत जाल्यो ना. त्यो जावपाक जाय. तो जर जालें जाल्यार लोक कुंकळीचो मातसो सॅटिस्फायड जातलो आनी लोकांलो मातसो जो अपेक्षा आसा ती क्लीन जातली. तुमकां लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा? म्हाका लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणल्यार लोकांचो रिस्पॉन्स म्हाका भरपूर मेळटा. ते लोक सामके म्हाका फोनाचेर फोन करता, कोण मॅसेज घालता, कोण येता घरा कडेन आनी कोण म्हणजे आपयतात आनी जे आपयता थंय हांव वता. म्हणजे असो आसा की म्हाका सद्याक लोकांलो इतलो रिस्पॉन्स आसा की म्हाका दिसता 70% लोक म्हाजे बरोबर जे म्हाका टच येतात. तुमचो आमदार आसा जो काँग्रेसीचेर निवडून आयिल्लो केल्ले इलेक्शनाक आनी मागीर तो डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणून बीजेपीक गेलो. तो म्हणटा आपणें डेव्हलपमेंट केलां आनी तुमी म्हणटात कांयच डेव्हलपमेंट जालें ना. हें कशें ते? पळय कितें आसा, म्हाका कोणाचेरय कमेंट्स करपाचो ना, पण तरी आसून सांगपाक सोदता की तेणी खिलाफाक बीजेपी रावले आनी बीजेपी आयले आनी बीजेपीन तेणी प्रोग्रेस केलें म्हणटा तें टोटली बंद जालें. कांयच प्रोग्रेस जालना. एक गटार बांदली आनी एक ती बारीकशी व्हाळा धड बांदली म्हणून तो प्रोग्रेस न्ही. प्रोग्रेस करता जाल्यार भुरग्यांक कांय जॉब जाय आसले. एक भुरग्याक कोंकणीक जॉब मेळना. हातीपोटार न्हिदपा कितें 10 तरी जॉब मेळत, पूण तो प्रोग्रेस न्ही. आयज लोकांक व्हाळा धड बांदली आनी गटार बांदली म्हणून लोकांक पोट भरना. लोकांक जाय आयज एम्प्लॉयमेंट. खंय तरी घरा एक भुरग्याक जॉब जाय. तो जॉब दितलो जाल्यार ते फुलफील करूंक शकना. जॉब म्हणटकीर एक मुद्दो आसा तो कुंकळ्याक आमकांय आयकूं आयला की कोणाक पेपर बरोवपाक लायले गव्हर्मेंट जॉबा खातीर आनी ते कितें ब्लँक सोडपा लायले, बोवाळ जाला. तुमकां कितें? पळय हांव ह्या असली बारीक हितून लक्ष घालना. आमचें सदां कितें हायफाय हेजेर वता. आमचें मातशें मोठे हेजेर वता की बरी फॅक्टरी हाडच्यो, बरे उद्योजक हें आसा तें हाडचें. तशें बारीक हेजेर आमी वचना. कित्याक सांग पळया, बारीक भुरग्यांक फुटोवपाचें खुबशें. तुमी पेपर बरय नाकात, मागीर आमी मार्क घालतले, मागीर आमी तुमकां पास करतले, मागीर आमी न्यू जॉब दितले. हें सगळें भुरग्यांक घेवन सो फिफ्थाचे भुरग्यांक सुद्दां तें सांगूंक शकना. चवथी आनी तिसरी आसा त्या भुरग्यांक हो एक
पार्ट असो काय दिसता म्हाका कित्याक चिटींग करप आनी भुरगीं आयकता. आज सुद्दां हांवें आयकलां की आतां जर आमी इलेक्ट जातले आमकां मिनिस्ट्री मेळटली आमी हें जातले आनी हेजे फुडें आमी मार्चांक तुमकां जॉब दितले. अरे वॉट कितें हें सत्य परिस्थिती लोकांक फटयता कित्याक फटोवप हें लोकांक. लोक खंय तरी तुमी जॉब दिवन म्हणले लोक खंय तरी आयज आपल्या काम खंयच्या तरी हॉटेलांक वताले नाजाल्यार खंय तरी भायर वताले खंय तरी वताले 2-2 वर्सांनी भुरगीं बेकार तुमी जॉबूच दितली म्हणून टोटली फॉल्स. भाजपाक जेन्ना झेडपी इलेक्शन जालें तेन्ना तुमी भाजपाच्या बरोबर आशिल्ले आनी आतां तुमी इंडिपेंडंट तुमी तेन्ना निवडून येवपाचें खूब काम पळय जेन्ना भाजपाचें हें आसलें इलेक्शन जालें तेन्ना हांवें भाजपाक सपोर्ट केलो. तेन्ना भाजपाक सपोर्ट करपाक तेमी लोकांक जॉब दित म्हणले आनी आमचे भुरगे खूब जाण आसले म्हाका ते तो पर्यंत तेन्ना आनी म्हाकाय सांगले तेणी की तुमी आमचे बरोबर रावात म्हळ्यार हें करात की तुमकां आमी खंय तरी तिकेट दितले जावं खंय तरी तुमी मुखार येतले. पूण जेन्ना हांवें ह्या जॉबा खातीर पळयलें आनी जे भुरगे आमचे फुडें येवपाक लागले जे भुरगे आमी वचून इनवेस्टमेंट केलो म्हळ्यार खंय तरी वचपाक ते भुरगे आज तेंचेर कोत्र जाले आनी त्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की तूं जरी इंडिपेंडंट जाल्यार इंडिपेंडंट राव पूण आमी तुजे बरोबर आसा तुमी कांयच भिनाका तुमी खंयच्याय हेणी रावले आमी तुजे बरोबर आसा म्हणून. आतां ही गोंयांत अनेक पार्टी आयल्या आसा TMC आप आनी खुबश्यो पार्टी नव्यो येतात तरी आसतना संतोश फळदेसाय इंडिपेंडंट रावपाक कितें करता. ज्यो पार्टी आसा त्या पार्टीचेर आयज सद्याक कोणाचोच विश्वास ना कित्याक खंयचीय पार्टी जेन्ना आयली ती कितें तरी आपल्याली मॅनिफेस्टो व्हडलो घेवन येता. कोण म्हणटा आपूण 20 लाख दितलो कोण म्हणटा 5 लाख दितलो कोण म्हणटा लायट आनी उदक फुकट दितलो कोण म्हणटा एज्युकेशन फुकट दितलो. आमची BJPन सुद्दां उदक फुकट म्हणलें पूण बिल लोकां आयली 10,000 20,000. सो हें सगळें पळयल्यार हें सगळें फटींगपणां कांयच तितून तथ्य ना. खंयची पार्टी आयली काँग्रेस आनी व्हडली आपल्याली हें घालता कितें हें दितलें तें दितलें आमी इलेक्ट करात मागीर आमी कितें आमचें फ्री दितलें कितें महिला हें वाडयतलें सगळें बंद कांयच दिवंक पावना. म्हाका तेजेर कांय कमेंट्स करपाचो ना. ह्यो पार्टी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो फटींग म्हणून लोकांक सामको खबर आसा की काँग्रेस पयलीं फुटींग जाला कित्याक काँग्रेसीन प्रोग्रेस करून 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 जे MLA येल्ले ते सुद्दां विकले गेले ते BJPन परचेज केले आनी BJPन येवन तेणी सांगलें की आमी डेव्हलपमेंट करपा जाय. डेव्हलपमेंट खंय केलो कोणा डेव्हलपमेंट केलो कांयच करूना. पूण लोक आयज पळयता की आमकां इंडिपेंडंट रावले आमकां तरी विचारपाक मेळटा आनी म्हजी सदां खंय कित्याक आमचे फुडें अपॉयंटमेंट घेवपा नाका. आमची घराडेन लोक येता हांव लोकांक विचारता तुमचें कितें प्रॉब्लेम जाल्यार हांव येता घराडेन हांव खंयच्या कोंकणीकारांक विचारात कितें 10 जाण एक जालें की हांव तेंच्या घराडेन वता खंयचें फंक्शन जालें हांव तेंच्या फुडें वता तांकां म्हज्या घराडेन येवपाक पडना. सद्या तरी हांव तेंचे कितेंय आसूं खंयचें बरें कारण आसूं वायट कारण आसूं हांव तेंचे बरोबर आसा सद्या. म्हाजी फायट दोतोर जॉन्सना बरोबर जातली काय दिसता म्हाका कित्याक हे सगळें डावन वचत आसा आयदर BJP म्हण काँग्रेस म्हण दोतोर जॉन्सन मातसो वयर आनी दोतोर जॉन्सना बरोबर म्हजी फायट जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. दोतोर जॉन्सन आनी म्हजी एक लेवलाचेर अशी म्हाका हांव म्हणना की लोक म्हणटात की फायट बिटवीन हांवें म्हण सद्या हांव सद्या टॉपार आहा. तुमी कितें प्लॅन आसता पळय रोजगार करतना जर आमी आयज पोल्ट्री फॅक्टरी हाडपा जाय आनी पोल्ट्री फॅक्टरी हाडटा जाल्यार खंय तरी जमीन जाय आनी खंय तरी एक IDPन एक्वायर करून ती जर दिली जाल्यार बरी फॅक्टरी हाडपा जाता. ह्यो सगळ्यो फॅक्टरी ज्यो आसा त्यो बऱ्यो पयलींच्यो त्यो नवी जर पोल्ट्री फॅक्टरी हाडली जाल्यार त्या फॅक्टरीन आमच्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळूंक शकता आनी त्यो हाडच्यो आनी म्हजेर जर म्हाका दिसता हांव जर म्हज्या आमच्या हातीन जर हें जायलें आमचें जर सरकार आयलें जावं आमी जर आपले आमदार जाले जाल्यार अवश्य त्यो फॅक्टरी गोंयांत हाडपाची आमची तयारी आसतली आनी एक त्या पासून भुरग्यांक आमी गेल्यार कितें तरी रोजगार मेळटलो हेजेर कितें तरी एम्प्लॉयमेंट जातलें ह्या हेजेर हांव मुखार वता. आतां कुंकळे मतदारसंघ म्हळ्यार बरो व्हडलो हांगच्यान तुमचो बाळ्ळी लागता आमोल्या चांद्रा सारको कुडतरी मतदारसंघ येता केपें मतदारसंघ कितली जाली तुमची फेरी मतदारसंघ म्हणजे ऑलमोस्ट एक रावंड जावन हांव परत सेकंड रावंडा पावलो. म्हाका लोकल आनी लोक म्हणटा तूं येना आमी एकदां आयली न्ही भेटली मेळ्ळें न्ही पूण कितें येता आमी फक्त आमकां तुजी सिंबॉल पळय आमी तुजे बरोबर आसा तें सामकें जोरान चालू आसा फक्त सिंबॉल कळयल्यार पुरो जाता. म्हाका डोर टू डोर एक विजीट दिली लोकांक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी परत ताणें येवपाक गरज ना आमी तुजे बरोबर आसा हें लोक म्हाका मॅसेजीचेर सांगतात आनी फोन करून सांगतात तेन्ना म्हाका बरो प्रोग्रेस हें आसा. कोंकणी पळय कोंकणी जर करतलो जाल्यार एग्रीकल्चराचेर वचपा जाता. एग्रीकल्चरा पासून आज आमकां
बेनिफीट खूब मेळटा. एग्रीकल्चर करपा खातीर ज्यो जाय त्यो वस्तू हांगा जर हाडून दिल्यो जाल्यार आमच्या लोकल्सान हाडून दिल्यो जाल्यार लोकल सामके आज खूब एग्रीकल्चर करपाक मुखार वचपाक शकता आनी एग्रीकल्चराचेंय पोट भरूंक शकता. ज्यो जाका एज्युकेशन ना जावं जो अनएम्प्लॉय आसा तोय करूं शकता की तांकां आयज खंय तरी वचो जाल्यार कांयच बेनिफीट मेळना. आमच्या गोंयांक गोंयच्या हेचेर खूब सबसिडी मेळटा पूण त्यो बारीक लोकां पर्यंत पावना. हांव काल एक कडेन गेल्लो तेन्ना विचारलें ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना. ह्यो ज्यो फेसिलिटी मेळटात तेंचेर आमकां कांयच खबर ना. खंय एग्रीकल्चर ते तण कापपा मशीन मेळटा जावं ट्रॅक्टर मेळटा जावं आनी खूब खूब वस्तू मेळटात तेजेर हें आसा पूण ते लोकां पर्यंत पावना, लोकांक खबर ना. दुसरें आतां भुरग्यांक खेळपाक जो भुरग्यांक खूब खेळपाची खूब ग्रावंड प्रत्येक हेजेर पळयता भुरगीं खेळपाक खूब हें आसात पूण भुरग्यांक खेळपाक ग्रावंड ना. हांवें म्हजी सायडीदारा एक ग्रावंड आहलो हांवें तो कितलींशीं वर्सां बंद आसलो तो हांवें ग्रावंड करून दिल्लो भुरग्यांक व्हडलो केलो. तशें खूब आमलां केलो मायणां फुडला केलो. मागीर हांवें ते खंय तरी म्हाका भुरग्यांक वयर हाडपाचें खेळोवपाचें एक म्हाका मनांतल्यान आसा आनी भुरग्यांक तर स्विमींग पूल जाय, इनडोर जाय, आउटडोर जाय आनी भुरग्यांक खंय तरी एक मुखार वचपाची जर खेळांतल्यान मुखार वचपाची जर संदी दिवपा जाय जाल्यार आमी कितें तरी करूं जाय. तें म्हाका मतीं एक आसा की भुरग्यांक कुंकळे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या सगळ्या भुरग्यांक जर आमी मुखार व्हरतले जाल्यार खेळांतल्यान जर खंय तरी ग्रावंड करपा जाय खंय तांकां मुखार हाडटलो जाल्यार अशी सगळी फेसिलिटी करून दिवपा जाय. तेन्ना एक भुरगीं मुखार पावूंक शकता. नाजाल्यार आमी ते ग्रावंडार गेले ते बारीक ग्रावंडार खेळटात आनी कांयच हें जायना मुखार. ग्रावंड हो मेन व्हडलो ग्रावंड जाय आनी ते ग्रावंड करपा खातीर म्हजे भुरग्यांक आनी हांकां एक हें आसलें की हांव तुमच्या खातीर ग्रावंड करतलो. संतोष बाब गोमंतक टीव्ही कडेन उलयले म्हणून तुमी मनमोकळेपणान हे आशिल्ले संतोष फळदेसाय बाळ्ळीच्यान इंडिपेंडंट रावपी. तांचे मतान ते कुंकळे सेल्फ सफिशियंट करतले. जे इन्फ्रास्ट्रक्चर कुंकळ्याक जालें ना आनी जो डेव्हलपमेंट आज पर्यंत जालें ना ते म्हणटात ते करतले. त्या भायर ते एग्रीकल्चरा भितर कुंकळ्याक सेल्फ सफिशियंट करतले आनी भुरग्यां खातीर बरो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तशेंच एज्युकेशन हब हे कुंकळे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर करतले.